गोयच्या इतिहासात शिरगावचे जात्रेची उमेद घडये पहिलेच खेपे पालवले आसतली। शिरगावात जे कितें घडले ते सामके दुर्दैवी आशिल्ले। पुराय गोयभर दुःखाचे लार पातळ्ळे। अजून लोक तातूंतल्यान सावरूंक नात। हे खिटाखिटी स भक्तांक जीव वगडावचो पडलो, जाल्यार जायते जाण जखमी जाल्यात। राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांनी मरण आयल्ल्यांच्या कुटुंबियांक मेळून विचारपूस केली। हे फाटभुंयेर आमचे प्रतिनिधी काय धूम हेर लोकांकडेन उलयले। कितें जालें, कशें जालें, आयकात ते कितें सांगतात। लायनी उबे आशिल्ले होमकाणा वचपाक, तेन्ना वयल्यान एक झुंडी ती एकटो धरून पडलो, सगळे जाण एकामेकाचेर पडून रावले। आमचो एकटो डायरेक्ट अशें पोना पडले, तेजेर कोण धरून पडले दोग जाण। दोनांची दुखला दुखली जाली आनी मागीर सगळे लोक पडले आनी मागीर एक जावंक लागली। तूं पोनाक शिरकलो? आमी पोनाक मेळ्ळे। आतां बरो आतां ओके, आतां कांय सगळे रिपोर्ट म्हाजे नॉर्मल आसा। हय, मातशे चल्लाले, मागीर आमकां भायर काडले पळय ओडून, तेन्ना मातसो रस्त्याचेर हे लागले आनी अशें चल्ला आनी कांय जावंक ना। बाकी सगळे रिपोर्ट्स बी नॉर्मल आसा। एक ती बायल पडली पयली, ती बायल पडटकूच दुसरे दोन सांबाळपाक गेले तिका उखलपाक, पूण फाटल्यानच्यान ते लोक येताले ते एकामेकांचेर पडले। थंयसल्यान ती स्टॅम्पीड चालू जाली। ती स्टॅम्पीड 5 मिनटां अशी सारकीच मॅस आसलो थंय स्टॅम्पीडाचो। आयज पडोशा गांवांत सुर्या न्हयेकर ह्या व्यक्तीची दुर्दैवी जी घटना जाली, तितून दुर्दैवी अंत जालो, हेजे आमकां खूब वायट दिसता। जेन्ना शिरगांवचे जात्रेक लोक किंवा भावीक किंवा आमी धोंडगण जेन्ना आमी शिरगांवचे जात्रेक वयतात तेन्ना आमी सगळे भक्तिभावान वयतात। सो हे जे मस्तीपणां जी काल जाल्या, जी घटना दुर्दैवी घटना जाल्या, ती हेच्यान फुडें केन्ना घडची न्ही, तेज्या खातीर आमचे देवस्थानाची जी कमिटी आसा तेंच्यांनी हितून खूब आपली तकली लडोवन हेजेर विचार करून, विचार विनिमय करून हेजेर एक तोडगो काडचो। तशेंच आत्तां आमी दोतोरा बरोबर उलयले। आत्तां आमचे गोंयचे माननीय CM हांगा सुर्या न्हयेकाराच्या घरा विजीट दिवन गेले, तेन्ना तेंच्या बरोबर एक भासाभास करता आसतना सांगले की एक जेन्ना धोंडगण जेन्ना आपल्या अग्निदिव्य करपाक वयता तेन्ना एक खंय तरी स्ट्रीमलायन आसची, म्हटल्यार जे बॅरिकेड वगैरे कितें ते घालून एक सुरळीतपणान जी जेन्ना आमी अग्निदिव्य करता तेन्ना सुरळीतपणान वयचे, तेच्या खातीर एक आमी स्ट्रीमलायन करची, म्हटल्यार रोप वगैरे कितें ते घालून ते स्ट्रीमलायन करून आमी सगळ्यांनी जे आमी कोण धोंड आसा तेंच्यांनी अग्निदिव्य करचें, अशें एक CMा कडल्यान आतां एक भासाभास करतना CMान सुद्दां सांगलां की आतां जें कितें ही जी घटना जाल्या ती मुखार म्हणजे येणाऱ्या काळान केन्ना घडची न्हू, पूण आपूण तेजेर कमिटी बरोबर उलयतलो आनी कितें तो तोडगो काडटलो म्हणून। जेन्ना ही घटना घडली म्हटल्यार ती देवती जे वडाचें जे झाड आसा थंय ती एक देवती आसा, थंय तळये कडल्यान जेन्ना लोकांची झुंबड येयली, एक जी लाट येयली, ते लाटेन बायलां म्हणू नाका, भुरगीं म्हणू नाका, जे आमचे धोंडगण म्हणू नाका, ते सगळे ते लाटेन गेले आनी ते लाटेन ती लाट येयली तेन्ना खंयसर वायरी कोणाच्यो आसल्यो ते खंय बेत एक आदळ्ळें, एक बेताक घुसपाटलें वायर आनी एक करंट कोणाक लागलो आनी थोड्यांचो दुर्दैवी अंत जालो। आनी त्याच प्रमाणे जे लोक भावीक धोंडगण सोडून जे लोक भावीक येतात पळय, तेंच्यांनी आपली काळजी आपल्याक जीव वाटोवपा खातीर तेंच्यांनी लोकांचेर उडी मारल्यान ते गर्देन थोड्यांचो दुर्दैवी अंत जालो। म्हणजे 6 लोक हेतून सद्याक पर्यंत आमचो आंकडो 6चेर आसा। 6 लोक आमच्या जात्रेक गेल्ले ते धोंडगण आमचे मरण पावले। सो ही घटना घडची न्ही, सो म्हणून आमच्या देवस्थानाच्या कमिटीन हेचेर लक्ष घालचें। जेन्ना ती लाट येयली तेन्ना सुर्या न्हयेकर जे आतां एक्सपायर्ड जाल्या ते आनी तेंचो चलो पांडुरंग न्हयेकर हे ते लाटीन पडले भितर, ते झुंबडीन ते भितर पडले, पूण ते जेन्ना भायर सरताले तेन्ना तांकां भायर येवपाक चान्स मेळोंक ना जालो, म्हणून जो तेंचो चलो आसलो पांडुरंग न्हयेकार तेणी कोणाक तरी एका धोंडगणाक घास काडलो म्हणून तो मातसो तेजो हात भायर काडलो आनी तो तितूंतल्यान येवपाक भायर सरतालो, पण तो पर्यंत तेजेर पांय माड्डून ताका चिड्डून ते फुडें पावले आनी ताका मागीर कोणी तरी ओडलो, आमच्या भितरल्यान कोणी एकट्या धोंडगणान ताका ओडलो आनी ताका सायडीक काडलो।
म्हणजे तेजे वडील असले, त्यांचे पप्पा असले, ते लाटीन पावले भितर आणि ते भितर चिड्डले आणि गेले. ॲक्च्युली कितें 2 लायनी पेक्षा चड लायनी जाल्ल्यो अशें. ॲक्च्युली कशें आसता की जेन्ना आमी अग्निदिव्य करता म्हणजे जेन्ना होमखणांतल्यान आमी प्रवेश करपाक वयता तेन्ना 2च लायनी आसता. पूण जेन्ना आमी तळयेर न्हाता आणि मुड्डेर आमी जो कोल घेवन येता तेन्ना आमी फक्त आमचे 2च लायनी आसता. पण जालें कितें की ही लायन आसा म्हणून अश्यो 2 लायनीच्यो 4 जाल्यो, 4च्या 6 जाल्यो. तर त्या कारणान थंय गर्दी चड जाली आनी ती देवती असल्या कारणान थंय लोकांक कंट्रोल जायना जालो. येवन लोक तेंचेर एकामेकाचेर पडपाक लागले आनी ती जेन्ना खूब गर्दी जाली तेन्ना ती लाट येयली आनी पडली तेचेर. म्हटल्यार जे कोण फुडें कोण लोक आसले तेंचेर फूल ती लाट पडली आनी लोक चिड्डले आनी तेतून हांचो दुर्दैवी अंत जालो. एक असो आतां कठोर निर्णय घेवपाक जाय की प्रत्येक धोंडगणाक आतां जितले आमचे रजिस्ट्रेशन धोंड जाले तांकां प्रत्येक जाणांक एक ID करप, तेंची वळख निर्माण करप. वळख निर्माण केल्या उपरांत जो आमचो धोंड म्हणून आसा तो कळटलो लोकांक. प्लस जी वेवस्था आसा पळय म्हणजे पुलीस बंदोबस्त म्हणा किंवा फायर जे कोण आसता बंदोबस्त आमी करता ते जशे बॅरिकेड वगैरे कितें घालून ते सुरळीत करचे आनी हेज्यान फुडें जे पिढ्यान पिढी आमची जात्रा आसा ती बरी सुरळीत चलची हेज्या खातीर आमच्या देवस्थानान किंवा देवस्थानान जी कमिटी आसा तेंच्यांनी हेजेर निर्णय घेवचो.